मिसाची सुरवात एक आम्ही गायन घेऊया. A30 पेज 15. Sorves poran vakana sangla monchano devakayon koran ulasani sorves poran vakana sangla monchano devakayon koran sorves porachi seva koran anondatachi Bhakti Koran, son kita kaun ditot soran, son to saniya deva muka. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. पापाची आणि भूताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मोगाळ बामणीनो आज आख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा सगळ्या सांता भक्तांचो दोबाजो समारंभता. सगळे सांत भक्त आमकां एक देख आमी तांचे भाशेन एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पवित्रपणान भरलेलें जिवीत जिवंक. आनी आज देवाक आमी पयले सुवातेर आर्गां दिता ह्या सांता भक्तां पासत आनी तांची विणवणी आमच्या जिवितांत मागता जावं खासगी जिवितांत जावं कुटुंबीक जिवितांत समाजीक जिवितांत जावं पवित्र सभेच्या जिवितांत. आनी हें करता आसतना आज आमी केरीत भाशेन आयल्या बायगेवंत आंतोनीक भेटयलो दीस देखून हे दोनूय समारंभ बराबर पडल्यात. बायगेवंत आंतोनीक व्हडलो भोक्त आनीक व्हडांतलो व्हड भोक्त ताका आनी हेरां भोगतांक आमी आज उलो मारुया आनी तांचे विणवणेन आमचें क्रिस्ती जिवीत ओकोण करूंक आमकां कुर्बानी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागुया. आनी दिनवास्तेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो घडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडिनो म्हजो ज्ञाव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडिनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया ह्या मिसांक आमी मागतां रेजिना कुलासो हिच्या इंतेसांत तिचेर आनी तिच्या गोराब्याचेर बायगोंत आंतोनीचे आनी सांतां भोगताचे मोजतीन आशिर्वाद देवान घातल्या प्रमाण मागुया. सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सगळ्या तुज्या भोगतांक तुवें दिल्लें जोईत एकाच दिसाक समरुंबूंक आनी ह्या जोईता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्यो. ह्या सगळ्या आमच्या जोईतीवंत बाबा भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थोन आमी विस्वासान करता. सोर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे शुभांक कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. वयर कोरार सुवात आहा, कॉरिडॉर बोल्ला, तुमच्यांनी वयर वचूं येता.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकराच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुताधुवांचे सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंज हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक. धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिनवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिनवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जय. शिनवासनां जाणट्या आनी 4 जिवां रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सदरे मुखार सरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, महिमा, जान्विकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवी न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय थावन ती आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाल्यांतलो सालोमती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यात आनी धवी केल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सगळीं म्हणया, असली मनशां देवाक पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताचे पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशाक. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सुणवंडारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. बागयोन जोआचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो,
आतांच आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडावें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडावें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातलें. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतलें हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशीच ताचेर हो भरवंसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मलपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. शिव वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. कश्टवतल्यानू तुमी, बार वतल्यानू तुमी, मोजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. लोकांचे उरपंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचेशीच ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तान येतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितोड ती सुभागी, ती देवाक पळयतलींत. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडीनो, आयच्या दिसा इगोर्ज मातेन हो दीस विंचून काडला. सगळ्या सांतां भक्तांची ही दोबाजीक परब करूंक, कित्याक सांत आहात जे इगोर्ज मातेन मानून घेतल्यात. आमी तांकां म्हणटा सेंट्स हू आर कॅननायज्ड. दुसरे आहात भक्तिवंत, मानून घेतल्यात पूण आनीक तांकां कॅननायजेशन करूंक आनीक मिलाग्रीची गरज आसा. तिसरे आहात मन्यावंत, आमचो पाद आग्नेल हातून पडटा मन्यावंत. आनी गोडे आनी थोड्या वर्सांनी तो सांत जायत, कित्याक ताचो प्रोसेस फुडें वता. मागीर
देवाची चाकरां म्हण आहात जांचो सांत जावपाचो प्रोसेस सुरू केला ताका देवाची चाकरां म्हणटात. त्या भायर आनीक जायतीं आसात जांकां कोणूच अवकना पूण तीं बागिवून जिवीत जियेल्यांत आनी तीं देवा मर्यांत आसात. हाका लागून हो दीस दवरला. सगळीं दुसरीं सांतां जीं आमी नकळो तीं तांचोय आमी उगडास करता आनी तातूंत आमचीं घरचीं बी आसत. आमचीं घरचीं जीं बागिवून जिवीत जियेल्यांत तातूंत तिवूय आसत. आनी ते पासत आज सगळ्या सांतां भक्तांचो उगडास करता आसतना ही ह्या संवसारांतली पवित्र सभा आनी सर्गीच्या सांतांची सभा एक जाता. आमी तांचे कडेन मागता आनी तीं देवा कडेन मागून आमचे पासत जायते बरे आवडून आमकां देण्यांनी भरतात. ताका आमी म्हणटा कम्युनियन ऑफ सेंट्स. आमची सभा आनी सांतांची सभा आयच्या दिसा हो एकवट आमी दाखयता. आयच्या दिसाक न्हय, सदांच तो दाखोवंक जाय, पूण आज खेरीत भाशेन दाखयता. क्रिस्तांवांक सांत म्हूण नांव पडलें जिवींच आसतना बागेन पावलू म्हणटा. ह्या सांतां भक्तांक तांकां बरें करतल्यांकूच नांव पडलें सांत भक्त. आनी तो म्हणटा हांवें म्हजी देणगी धाडल्या ह्या सांतां भक्तां पासत. जावं धर्मदुतांच्या इतिहासांत जावं आपले चिठींनी जरूय एके कडेन मेवता तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें, पूण ताचे आदीं बागेन पावलू क्रिस्तांवांक सांत म्हणटा. केदी व्हडली ही व्हडवीक आमची आमकां सांत करूंक आपयल्यान. आनी बावतिजमाच्या दिसाक तावन आमकां सांत जावपाचे वाटेर आमकां पवित्र सभेन घातल्यान आमच्या आवय बापाय उद्देशीं. आनी ते पासत आमी तर पवित्रपणाचें जिवीत जियेता, बागयोन जिवीत जियेता जाल्यार आमी सगळीं सांतां. आमच्या मतींत आहा सांत म्हणटा तीं फकत इगोर्ज मातेन उगडापी दाखयल्यान तींच न्हय. जशें हांवें तुमकां सांगलां सगळ्या भासांचो लोक, सगळे जातींचो लोक, सगळ्या राष्ट्रांचो लोक, लिंग पळयनासतना लोक आनी सगळ्या तरेचे वावर करतलो लोक सगळे. आनी पवित्र सभेन जे सांत आहात ते आसकारी सगळ्या वस्तूंनी एक एकलें प्रोफेशन आहा, तांकां एक एक सांत आहा. आनी गोरजमात एके भाशेन चडयत आहा. कार्लोस आकुतीस हो भुरगो सांत इताल्याचो, ताका भक्तिवंत म्हूण पाचारला. ताका कंप्युटराचो सांत केला. इंटरनेट आनी कंप्युटर टॅक्नॉलॉजी हाचो सांत तो, कित्याक ताणें कंप्युटर उजार करून परम संस्कारा वयर शिकोवन सगळ्याक पसरायली. भुरगोच तो, पूण ताणें केलें. सो ताका जितली टॅक्नॉलॉजी एडवान्स जाता तितली पवित्र सभा आपल्या सांतांक ही टॅक्नॉलॉजी पासत वापरता आनी तांकां एके भाशेन हे कार्य दिता. बायकोन साबास्त्यांव आमच्या मारना कोपेलांत साबास्त्यांक भेटयले. बरोचभर हांगाय बायकोन साबास्त्यांची मुर्ती आहा, जायते आमच्या इगोर्जांनी आहा. सांत सेबास्त्यांव पेस्ट पीड आयली जाल्यार आमी ताका उलो मारता. तितलेंच न्हय, पूण ही इज डिक्लेर्ड बाय द चर्च एज द सेंट ऑफ एथलीट्स. पेलवण आहात ते, धांवतात ते, देन ऑफ बॉडी बिल्डींग, तांकांय एक सांत आहा. तुमी गडे शॉक जातले. बॉडी बिल्डिंगाक सांत आहा, एथलीट्स धांवपी आहात ते सांत आहा. ओय, तांकांय सांत दिला. ताची कूड इतली मजबूत आनी ताचे कुडीक मार घाल्ल्या लागून तो मरोंक ना. ते पासत पवित्र सभेन ताका बॉडी बिल्डींग ओ एथलीट्स आहात तांचो सांत केला. आतां एक सांत आजून आमी रावता आनी आमच्या एकल्या पाद्रीन म्हणलें पाद जुझेवाज असलो सांत जावं येता. म्हणजे सेंट ऑफ एक्युमेनिझम. सगळ्या आमच्यो इगोर्जो आहात, आमची कातोलीक इगोर्ज, ते भायर ऑर्थोडॉक्स इगोर्जो आहात, मागीर दुसऱ्यो इगोर्जो आहात, बॅप्टिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, जायत्यो. तांकां सगल्यांक
एक सांज जायो मागूंक इगोर्जेच्या एकवटा पासत. आनी आमचो एकलो पाद्री म्हणटालो, आमचो आदलो रेईतोर सांतवारीचो पांचवेवाजाची सांतवारीचो फादर एरेमीत रेबेल, ताचे म्हणणे आहा आमी वातिकाना कडेन मागूंक जाय की जुझेवाज इक्युमेनिकल सेंट जावपाक, कित्याक ताणें सगळ्या तरेच्या मनशां कडेन बरे भशेन भोंवलो आनी देखून ताचें मागणें आमकां सगळे इगोर्जेचो एकवट करून हाडटलें अशें तो म्हणटा. कोडे जायत देवाची खुशी जाल्यार तेवूय जावं येता. मादर तेरेसान लेपरांचो सांत मागून घेतलो पाप साहेबा कडेन. डेमियन ती वचोन मागून जुआंव पाला कडेन वचोन झुजली, हांव भारतांत लेपरांचो वावर करतां आनी ह्या लेपरां पासत एक सांत जाय. बेगीनूच ताका कित्याक तो मान्यवंत आसलो आनी जाय ते चलताले ताका सांत करूंक, पूण 4 मिलाग्री जाय आसलो त्या काळार. आनी तिणें वचोन मागलें आनी नेम कायदे बदलले आनीक रोखडोच ताका सांत म्हूण पाचारलो. जो पावल्यान पाप साहेबान नेमूच बदलले. 4 मिलाग्री जाय आसल्यो ती एकूच मिलाग जाय म्हटली आनी मागीर तो रोखडोच जालो. हे भाशेन सगळ्या वाठारांत आमी कसलेंय काम करूं, कसलोय धंदो करूं, कसली आमची दिशा जावं, एक दिशेक एक सांत आहा. आनी हे सांत कशे जाल्यात, सांत जल्मूंक ना, ते जल्मत आसतना सांत जावंक ना. ते आमचे भशेन पातकी कशे जल्मले, कुडीचे. ही कूड आमकां पातकां करता आनीक तांणी पवित्र जिवीत जिवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाचे खुशे प्रमाणे जिवन ते सांत जावंक पावले. आज तर ते पोत्तून येत आनी आमकां मेळत हांगा ते म्हणटलेत आमकां, तुजे भाशेन हांवूय वस्कोत आसलो, तुजे भाशेन हांव पातकी आसलो, तुजे भाशेन हांवें जायतें वायट केलां, पूण ज्या वेळार म्हाका देवाची कृपा मेळ्ळी, देवाचें उतर मेळ्ळें, साक्रामेंत मेळ्ळें आनी म्हाका सरळ वाट सुगुणाची तांकूंक जाली, तेन्नातान हांव सांत जालो. हांव सांत जल्मूंक ना, कोणूय सांत जल्मूंक ना. भाग्योवन जल्मल्या ती आंकवार मरे एकलीच, जेजू म्हणटून देवाचो पूत. कित्याक सांत हांगासर जातात आनी कशें जातात देवाचें उतर वाचून, थोडे जाल्यात सांतांची इस्तोर वाचून, थोडे जाल्यात पिराची दणवण करून, थोडे जाल्यात मागणें करून, थोडे जाल्यात बरें करून दुसऱ्यांक. हे भाशेन जोण एकलो एक वाट विंचून काडटा ताका दिसता ते प्रमाणे आनी ते वाटेंतल्यान तो सांत जाता. आनी वातिकानी दुसरे 20 सभेन आमकां सांगलां, सांत फकत पाद्री आनी माद्रीच न्हय, आदीं फकत चडशे सांत पाद्री आनी माद्री आसताल्यो. सांत कोणाच्यान जावं येता आनी आतां जायते गृहस्थी लोक सांत आहात. गोव बायलां लागून सांत केल्ली आहात इगोर्ज माथेन. कित्याक काजारी जिवितांत जेन्ना प्रश्न पडटात, हे गोव बायलांक सांत कशी दिल्ली आहात आनी हे सांतांचो आदार आमी मागता. आदीं सांतांची लादीन आमच्या पाद्रीपणाचे माकणे सुमयार सांतांची लादीन करतात आनी आमच्यो सिस्टरी जातात, तांचें प्रोफेशन आहा, फायनल प्रोफेशन, तांकां सांतां भक्तांची लादीन जाता. दिमी घालून ती लादीन कोत्ता आनी पास्कांच्या काळार उबी रावन कोत्ता. पूण आतां इताल्याचे पवित्र सभेन काजार जातल्यांक काजाराचे रितीन लादायीन केल्या आनी तातूंत काजार जाल्ल्या सांतांची नांवां आहात आनी जीं सांतां फामिली पासत वावुरल्यान तांची नांवां आहात. आमच्या गोंयांत आजून येवंक ना तें, पूण हांव केन्नाय म्हाका दिसलें जाल्यार हे सांतांची विणवणी आमचे लग्न जातल्या पासत मागता. मिसांतूच ती विणवणी आहा, सांतांची लादीन आहा. ओ कांतार करून ओ बिश्ती. कित्याक सांत भक्त आमकां एक नमुणो, आमकां ते आदार दितात आनी आमकां ती प्रेरणा दितात. दे इन्स्पायर अस. कित्याक हांव घोड्यांतल्यान ते पासार जाल्यात आनी सांत जावंक पावल्या. आदीं ही भक्ती 4थ्या शेंकड्यान सुरू जाली
चवथ्या शेंकड्यान थोडीच कडेनी चलताली. मागीर इल्ली इल्ली 11वो शेंकडो जाता म्हणसर पाप साहेबान सगल्यांक ही परब परगट आयली, सांतां भक्तांची परब. कित्याक आदीं तावन लोक तांकां मानतालो. आनी कोणाक मानतालो? पयले सांत कोण मारतीर जाणी रगत वारोयल्ले ते सांत, तांकांच म्हणटाले. मागीर दुसरेय सांतांक तातूंत भितर घातले आनी सगळे सांतांक एके भाशेन भितर काडून तांची विणवणी मागूंक आमकां इगोज मातेन शिकयले. रोमांक एक इगोर्ज आहा, सांत स्टेफानो रोतोंदो. बायगोन स्टेवांक भेटयली तो मारतीर, पयलो मारतीर. आनी ती सगली रोतोंदो म्हणल्यार सारकी रावंड. आनी तातूंत पळयत जाल्यार सगळे सांतां भक्तांक जाका मारतीरपण फावो जालां तांची चित्रां चिताल्ल्यान आतां ती फेड जावन गेल्यात. बारीक म्हणजे इल्ली पूण चडशीं दिसतात. कशे भाशेन तांणी मारतीरपण भोगलां. थोड्यांची बोटां कातोत्तालेत आनी रगत येवसर सोडटालेत मरोंक. थोड्यांच्या गोड्यांत शिजलेलें उदक घालतालेत. थोड्यांच्या गोड्यांत लेड तापोवन तें लिक्वीड करून लेड घाली भितर. थोड्यांक रुखाक लांबयतालेत आनी सकयल्यान उजो घालतालेत. थोड्यांक चितेच फोंडांत पुत्तालेत. थोड्यांच पांये कातरीत, हात कातरीत. थोड्यांचे गुमट्यो कातरी. हे भाशेन तुवें भितर सरल्यार तुजी लव उबी जाता. हे भाशेन आमचे सांत मेल्यात, तांकां दुमाडो दिला. आनी देखूनच हें पयलें वाचप आज आमकां सांगता, हे धवे नेसल्यात ते कोण? हे धवे नेसल्यात ते सगळे दुमाड्यांतल्यान पासार जाल्यात. आनी हे धवे नेसल्यात तांकां मेंढऱ्याच्या रोगतान बुडोवन काडून तांची आंगोस्त्रां धवी फूल जाल्यात, नितोड निर्मोळ जाल्यात. कित्याक हाचे शिवोर्च म्हूण सांगता, काळजान नितोड ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सगळीं जीं देवाक पळयतात स्वर्गार तीं काळजांत आनी कुडींत आनी ओतम्यांत आनी मनांत नितोड धवी फूल, धवी कुणां शुद्ध वस्तूची. आनी सगळीं इतलीं सांतां देवाच्या मुखार आहात ही असली जाणी दुमाळो सोंसला, मारतीरपण भोगलां, जाणें जायते कोश सोंसल्यात आनी तांकां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुवन काडून वयर व्हेल्यात. आमकां घोडे मारतीरपण घोडे कुडीचें ना जायत, पूण घोडे ओतम्याचें मारतीरपण आमकां कोण सोदता येता दीस आनी रात. हांव मारतीर जावं येता आनी आमी म्हणटा असली मनशां आमकां कित्याक दिल्यान देवा? सायबा, म्हाका हो मनीस सोदता येता, दीस आनी रात सोदता येता. तो सोदता येता कित्याक देवानूच ताका तुज्या जिवितांत घातला. कित्याक तूं सांत जावंक कितेंय तरी आडकोड आसूंक जाय तुका. सगळें तरी बरें चलता, तूं सांत जावंक शकता? केन्ना जावचो ना. मुद्दम देव आमच्या जिवितांत असलीं मनशां, दारूण काळजाची मनशां मुद्दम घालता कित्याक आमी सांत जावं. आमच्या भारतांत आमकां क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड चलता. एक सोयेक आमी सांत जावं. इतली आमच्या क्रिस्तांवांक पिडापीड चलता. भारतांत आमकां देव सोयेक दिता सांत जावंक. हे भाशेन आमच्यान सांत जावं येता. भक्तिवन जिवीत जिवन सांतांची इस्तोर वाचून, देवाचें उतर वाचून, पूण सांतांनी कितें केलां तें आमच्या जिवितांत भितर काडूंक आनी तें आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक हाका आमी सांतपण म्हणटा. तशें जाल्यार मोगाळ बांबडिंदो, आमकां दिसाच्या दिसा हो जेजू जो आमचे कडेन उलयला तोच बोड दिता. ह्या आल्तारार तो येता. दिसाच्या दिसाक आल्तारार तावन आमच्या काळजांत येता, आमच्या मनांत रीग घेता, आमच्या ओतम्यान भितर सोदता, आमचे कुडींत येता आनी तो आमकां बोड दिता. मारतीरपण भोगूंक आनी सगळे कोश जे आमकां कोण दुमाळो दिता तांचे कोश घेवंक आनी सोंसणिकायेन जिवंक आनी आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक आमी सांत जावंक तो आमकां दाद दिता. तशें जाल्यार ह्या जेजू कडेन आमी मागुया, आमकांय सांत कर म्हूण, आमकांय पवित्रपणाची वाटेन घाल म्हूण, आनी आमी जेजूचें जिवीत जिवन ते 26,000 परगट करूंक आदार दी. हेंच देणे आयच्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ उचारुया. सतमानतान देवाक, सौर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बांबळिनो आमची ते सवां हे वेळार देवा मर्यांत उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी आनी यात्निकांनी आपलो गौलीक वावर फुडें वतना आपले पोरचेक पवित्रायेचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो वाव प्रमाणीकपणान करून आपल्या आनी पोरचेच्या जिवितान कुशलकाय हाडटले ओता जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जायतीं आमची भाव भयणी संवसारी आशेक लोबडून बागिवंतपणाची वाट सोलूंक विसरल्यांत, तर ताणें आपल्या वांकड्या जिविताची चाल सोडूंक आनी ती पवित्रपणाची वाट सोलूंक बाबाची कृपा तांकां मागुया. ह्या मिसांत रेजिना कोलासो हिणें आपले इंतेसांव भेटयला, तर बागिवंत तातोनीचे आनी सगळ्या सांतांचे विणवणेन बापाचो सुभाम आशिर्वाद तिका फावो जावंक तिचे खातीर मागुया. बापा ही सगळीं तेसवां जी आमी उचारल्यान ती आनी आमच्या काळजा मनात आसात ती तूं मानून घे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दाना तेरे वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. Durlam
भयणीनो आनी बाबांनो आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैत दिवोन केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमची भोंवतणी आसून भावपणान भोंयपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोती करतात म्हूण आमी सत मानता. तांचे विनोणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळवंत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे आवयचो सर्गींच्या जेरुजाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दोबाजो. तुय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भाव भयणींचो सासनांक गाजता वाग काडणेंचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो प्रिथवेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी ओस्कोत वाटसूर भुरगीं बाबार्थाच्या उजवाडांत चलून वेतावती आदार घेवन तांची देख आनी मागड्यांनी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शकी फुडें सरता दावी आनी सोमेज तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तांव निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोर मृतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोर मृतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलेल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोर्मृता बायगोंत आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून हात जोडून धीर घेवन सगलीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकारांचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सोदां काल तुमचे सभे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक माये मोगान शांतीची खुणां दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काढली आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सुम्या धर्माचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of the other sacraments. If there is anyone present who is non-baptized, doesn't belong to our religion or doesn't belong to any faith at all, please do not enter the queue to receive the holy body of Christ. ओयर कोरा राहात ताणें थंयच रावचें एक पाद्री थंय येतलो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया W2 पेज 262.
माणसाची कोण तू लोभ घालते कोरेस बागी पृथ्वीचे दास कोरेसाचे खुशी मौनात चिकोन गोरी कोरेस बागी खुशी मौनात चिकोन गोरी कोरेस बागी Shimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Shimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Cheras, Korensache, Korensache. Shimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Mata Chikon Rudan Korda, Koren's Bagi. Rani Kutsun Koren's Melta, Koren's Melta, Kushimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Kushimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Sugicheras, Koren's Tache, Koren's Tache. Kushimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Shimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Shimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Sorgicheras, Korensache, Korensache. Kushimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Sakanin Vistan Buglagla, Koren's Bagi. Nagoshiti Koren's Sakli, Koren's Sakli. Kushimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. Kushimonan, Chikon Gori, Koren's Bagi. उभी राहूया, प्रार्थूया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवेन तुजीच अजापून पदवी आनी अगुणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वन दिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भाव भयणींच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडूं आनी दिसान दीस अदीक पवित्र जावं हे आमी तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार करून बसात. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जाला 40,05,390 रुपये. हे सगल्यो इमाजी आहात जावं भायल्यान जावं भितर तांच्या फुड्यान कलेक्शन जालां 30,160 रुपये. तुमच्या उदारपणा पासत हांव तुमकां दिनवासतां. ह्या दिसांनी नोव्हेंबराची पयली ती नोव्हेंबराची 8 तारीख पासून पवित्र सभा केरीत आमकां सहयोग दिता इंदुलजन्सां घेवपाक आमच्या मेलोल्या पासत. ही इंदुलजन्सां फकत मेलोल्या पासत आमच्यान घेवं येता. म्हणजे पुर्गोतोरीन जीं कोण कश्ट वतात तांकां आमची इंदुलजन्सांक आमी लायता जाल्यार तीं स्वर्गार पावूं येतात. पवित्र सभा 2 भाशेची इंदुलजन्सां दिता. प्लॅनरी इंडल्जन्स आनी पार्शल इंडल्जन्स. पुराय इंदुलजन्स आनी अर्दे इंदुलजन्स. पुराय इंदुलजन्स हे भाशेन घेवं येता. ह्या दिसांनी कोणूय शिमितोरींत वेता आनीक मोनांत मेल्ल्या पासत मागता ताका इंदुलजन्स मेळत. म्हणजे स्वर्गार आमच्या पुर्गोतोरींत आसल्या पासत इंदुलजन्स मेळता आनी ती स्वर्गार पावता. इगोर्जेंत खंयच्याय कपेलांनी भितर सरून एक आमचे बापा एक पावट सत मानता पाप साहेबाचे इतिहासा पासत आनी आतां पाप साहेबान एड केला आपली भलायकी पासत जो मागता. पूण हें करता आसतना कुमिन्यांव घेवंक जाय, कुमसार करूंक जाय आनी कुरपेंत आसूंक जाय आनी पातोक कोरिना जावच्याक निच्यो करूंक जाय. हें केलें म्हणटच पुराय इंदुलजन्स आमच्या मेलोल्यांक लागता. अर्दे इंदुलजन्स पार्शल इंडल्जन्स जीं कोण मनांत शिमितोरींत भाग घेतात वेतात विजीट करूंक आनी मनान मेल्ल्या पासत मागतात तांकां. आनी दुसरें फाल्यांच्या दिसाक अदीक करून सकाळचें मागणें सांजेचें मागणें पवित्र सभेन केल्लें मागणें तें जें कोण कोत्ता आनी दोनया देवा तांकां सासणांची सवस्काय दी आनी सासणांचो उजवाड तांचेर पडजोडो हें धाकटुलें मागणें कोत्ता. ताचे उद्देशी आमच्या मेलोल्यांक इंदुलजन्स मेळटा. आनी ते पासत तुमी हे 8 दीस फायदो घेवचो जावं शिमितोरीन जावं इगोर्जेन जावं कपेलांनी. तुमचीं कपेलां आहात व्हडलीं कपेलां 2 आहात हांगा जावं पोर्तावाड्याचें कपेल जावं मारनाचें कपेल. आनी कमिटी कडेन मागता उक्ती दवरूंक ह्या दिसांनी जाता जाल्यार तुय न्हू जाल्यार इगोर्जेन दिवची. आमची इगोर्ज आमी ह्या दिसांनी उक्ती दवरतल्यो. ह्याच कारणा पासत इंदुलजन्सां घेवंक तुमी मागणी करून कुमसार करून कुमिनांव घेवन ते पासत फादर रेची हांगासर कुमसाराक बसतलो आहा. सकाळीं तान आहा आनी मागीर 10:30 पासून आसतलो. मागीर सांजे 4 ते 5:30 पासून आसतलो. तुमकां सहयोग दिला बरें कुमसार करूंक इंदुलजन्सां तुमच्या मेल्ल्या पासत तुमी भेटयतलीं जाल्यार बरें कुमसारूय करूंक जाय तुमी आनी ते पासत तुमच्यान करूं येता. आनीक तो दिसभर आसगे सकाळचो आदेश आनी सांजचो आदेश आसतलो देखून तुमच्यान फायदो घेवं येता. आमी बसतले हांव साकिस्तीन आमी बसतले हांव कोणाक कुमसार करपाचो तुमकां कुमसार करपाचो सहयोग दिवन उबी रावया. फाल्यां मिसाची मांडावळी भाशेन आहा. पयले मीस शिमितोरीन 15:15 जातलें. सगल्यांक सहयोग दिवंक कित्याक ट्रॅफीक आवाज ना तुमचे शिमितोरीन मिसां बंद केली हांवें ती सुरू केल्यान. आनी मागीर दुसरें आनी तें मीस सगल्या सिओलच्या मेलोल्या पासत. दुसरें मीस 7:30 जातलें पुर्गोतोरींतल्या ओतमे पासत. तिसरें मीस 5:30 जातलें तें पाप साहेबाचें इंतेसोन आनी चवथें मीस 7 इंग्लिशीन जातलें तें सगले बरे देखणार इगोर्जेचे मरून गेल्यात तांचे पासत. ते भायर मारना कपेलांक 7:45 सकाळीं आनी पोर्तावाडो 8:30
ही मिसाची मांडावळ हे भाशेन आहा तुमकां आमी 6 मिसां दिता तुमकां जाय त्या मिसान तुम्ही येवन वांटो घेवं येता सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल तेपुडी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौरून दिता कोर म्हजें काडी जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बर वशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे तुजे वेगींत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल उर्सुरेंच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर आमेन शॉर्टाक आमी गायन घेवया U33 पेज 248 Soy Jesus,
दिवून आमचो